प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा म्हत्वाचो 7वो इसवोर, वोड 6 आनी 12 ते 14 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. पोवीत तें काडून सुण्यांक घाली नाकात, आनी तुमची मोतयां दुकराच्या फुड्यान उडोय नाकात, कित्याक तीं घोडयेक पांय तोळा मोडटीत आनी परत तुमच्या आंगार येवन तुमच्या कुडक्यान कुडके करतीत. म्हणटच दुसऱ्यांनी तुमच्या थंय करचें म्हूण तुमकां जाय तशें तुमी दुसऱ्याक थंय करात. सोमूट आनी प्रवादी शिकयता ते हेच. ओशी दारवंट्यांतल्यान भितर सरात, कित्याक गोठ्ठनाक पाविता तो दारवंटो रून आनी तो मारोग विस्कोळ, तांतल्यान वेता तो लोक पुस्कोळ. पूण जिविताक पाविता तो दारवंटो कितलो म्हूण ओशीर आनी तो मारोग कितलो म्हूण कोटीन, आनी भोव थोड्यांक तो मेळटा. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान आमकां कितें शिकयता? आयचें शिवर्तमान 12 वोडेन आमची चोत्राय दवरया. जेजू कितें म्हणटा थंयसर? तो म्हणटा, दुसऱ्यांनी तुमचे थंय करचें म्हूण तुमकां जाय तशेंच तुमी दुसऱ्या थंय करात. सुमूर्त आनी प्रवादी शिकयता तें हेंच. 12वी वोड परतून वाचता. म्हणटोच म्हणटा, दुसऱ्यांनी तुमचे थंय करचें म्हूण तुमकां जाय तशेंच तुमी दुसऱ्या थंय करात. सुमूर्त आनी प्रवादी शिकयता तें हेंच. भाव भयणीनो, कितले पाटी आमच्या जिवितान आमी सजमता की लोकांनी आमकां बरें करूंक जाय. आमी दुसरो लोक आमचेर आड येता, आमकां वायट करता, आमकां गायो दिता, कसले कसले त्रास दिता. आनी आमी तेन्ना असले घडटोच आमी लोकांक पळयता आनी म्हणटा, कसलो वायट लोक तो, कितलो कठीण लोक तो, कितलो मेळो लोक तो असली कामां करपाक. पूण ह्या वेळार भाव भयणीनो, आमी तांचे चोत्राय दवरच्या सोतेक, आमी देवाक शेणच्या सोतेक आमी आमच्याच काळजान पळोवया, आमच्याच ओतस्कनान पळोवया. आमी शांत एका जाग्यार रावन आमी हो प्रश्न विचारुया. जो लोक आमकां कितें कोत्ता, जे आमकां वायट येता आमच्या जिवितान, आमी दुसऱ्यांक कोत्ता काय? आमचे काळीज, आमची उतरां, आमच्यो कोन्यो खरेंच देवाक मानता ते भाशेन आमी कोत्ता काय? कितले पाटी आमी हें देवाचें उतर आयकता. कितले पाटी देव आमकां पवित्र आत्म्या उदेशी आमकां शिकयता. जेन्ना आमी इगोर्जेन वेता, आमकां शर्मां आमी आयकता, कितले आमी शर्मां आयकता, कितले देवाचें उतर आयकता. देव आमचे कडेन उलयता. आतां तुमी देवाचें उतर ह्या दिसांनी आयकतात, कित्याक सगळी इग्रोज मात बंद आसा. आतां इंटरनेटाचेर आमी कितले प्रेगादोर आहात आमकां देवाचें उतर शिकयता. कितलो लोक आतां शर्मां दिता, कितले आमकां देवाचें उतर आयकोंक मेळटा. पूण हें देवाचें उतर आमी आयकोन ताचेर नियाल करून हें उतर कोत्ता काय? आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू म्हणटा, दुसऱ्यांनी तुमचे थंय करचें म्हूण तुमकां जाय जाल्यार तशें तुमी दुसऱ्या थंय करात. कित्याक भाव भयणीनो म्हणटा? जेजू जेन्ना आमकां असल्यो वस्तू सांगता की दुसऱ्या थंय आमी असलें करूंक जाय म्हणून, जेन्ना आमकां बरें जाय आमच्या जिवितान, आमकां जाय मोग जाय, तर आमी कितें करूंक जाय? आमी जेन्ना ह्या दिसांनी आतां पावसाच्या दिसान आसा, शेतकार कितें करता शेतांनी? तो थंयसर रोवता, तो थंयसर बियां घालता, तो काम करता. आनी तो जाणो की ताणें बियां घातली म्हणून जमनीन आनी थंयसर शेत रोवलें तर ताका 4-5 म्हयन्यांनी ताका तें पीक मेळटलें म्हणून. आनी भाव भयणीनो, तें बी घालिना जाल्यार ताका कसलेंच बरें पीक मेळटलें ना. तो कितले मागणें करूं, कितले उपास करूं, कितले नोवेनां करूं, कितले मिसां करूं, कितले तेर्स करूं, ताका कसलोच फायदो जावचो ना. कित्याक ताणें बी घालूंक ना म्हणून.
तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमच्या जिवितान आमकां दुसऱ्या थंय बरें जाय जाल्यार आमकां जाय दुसऱ्या लोकांनी आमचे कडेन येवन आमकां मोग दिल्लो, आमकां आदार दिल्लो, आमी खरेंच देवाक बरें उतरां दिल्लीं, आमकां कितें जाय करपाचें? आमकांय जाय तें बरीं उतरां आमकां रोवपाक, ती बियां घालपाक दुसऱ्यांच्या जिवितांत. कितले फाटी आमीच चिंता की लोक आमचे कडेन येतलो, आमचे कडेन बरो उलयतलो, पूण आमी दुसरे कडेन वता आनी दुसऱ्यांची किण्णां करता, दुसऱ्यांक त्रासान उडोवपाक बसता. एके भाशेन आमी दुसऱ्या एकामेका भाशेन बरे भाशेन क्रिस्तांव जिवीत जियेना. हाच्यो खबरो ताच्यो खबरो, हाच्यो खबरो ताच्यो खबरो, सगल्यो खबरो करून आमी आमचें निसंडन करता. आनी भाव भयणीनो, देवाचें उतर सांगता आमकां की जेन्ना आमी हें बी घालता, बी म्हणजे कितें? आमच्या उतरांचें बी, दुसऱ्यांचें वायटपण, दुसऱ्यांचें नांव पिड्यार करपाक, दुसऱ्यांक त्रासान घालपाक, जें आमी कोत्ता तेंच आमकां घडून येतलें. आमच्या भुरग्यां भावांक, आमच्या फामिलीन त्रास येतले. कित्याक? देव दिता आमकां? ना, आमीच घडून हाडटा तें आमच्या उतरांनी, आमच्या कोन्यांनी. देखून भाव भयणीनो, आमचें हें काळीज जें आसा, जें बोल्लेलें, केन्ना आमी म्हणटा, कोणाक म्हणटा आमी कोणाचें कुसकें काळीज आसा, त्या भितरल्यान भायल्यान बरें दिसता आमी, भितरल्यान तें कुसकें काळीज आसा. आयज तें कुसकें काळीज जें आसा आमचें, तें जेजूचें करपाक आमी जेजूच्या उतराचेर भावार दवरया. जेजून आमचो इतलो मोग केलो खुर्सार, ताणें आमचो जागो घेतलो खुर्सार, ताणें आमची सगळीं पातकां घेतलीं, ताणें आमचे सगळे कोश्ट भोगले. आनी आतां भाव भयणीनो, तो आमकां ताचो मोग दिवंक सोदता, पूण गरज आमकां ताच्या उतराचेर आमी नियाल करूंक, गरज आमकां ताच्या उतराचेर, ताच्या उतरा प्रमाणे चलोंक. इतलें मागणें केलें, इतलें आमचें धवसपण केलें, कसलोच फायदो जावचो ना. कित्याक आमी तें उतर, देवाचें उतर पाळना. फकत आमी तें देवसपण करता. जेन्ना आमी ब्रेकफास्ट करता, आमी जेवण करता दनपारचें, तेजे भाशेन आमी मागणें करता. 1 वर्स जालें मिसाचें, पूण ताज्या उपरांत भायर येना फुडें आमी कुसकें जिवीत जियेता. देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां हें जें आमी मागणें करता, हें जो उतराचेर नियाल करता, हें उतर आमच्या जिवितांत आमी तें जिवोंक, आनी खरेंच हो जेजू आमच्या भितर आसा तो, तें आमी दुसऱ्यांक आमच्या संवसारांत दाखोवंक, हेंच आमचें जावनी. आनी तेन्ना आमी कितें घडटलें? जी जेजून आयज आमकां उतरां सांगल्या, तो म्हणटा कितें? म्हणटकच दुसऱ्यांनी तुमचे थंय करचें म्हणून तुमकां जाय तशें तुमी दुसऱ्यांक थंय करात. दुसऱ्यांचें वायट करूंक सोदीत चिंतच्यात, दुसऱ्यांचें नांव पिड्यार करपाक चिंतच्यात, दुसऱ्यांचें त्रासान उडोवपाक चिंतून करच्यात, आपणाक जाय तशें करपाक चिंतच्यात, तुमकां आमकां अशेंच भोगूंक पावतलें. तें एका दिसा येवचेंच पडटलें आमकां. देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां आमचो नियाळ जेजूचेर दवरपाक, गरज आमकां आमचें अंतस्पण ह्या जेजूच्या उतरान भरपाक, आमची चिंतनां, आमची उतरां, आमच्यो कोन्यो जेजू भाशेन करपाक. तेन्नाच की आमकां सगळें बरें देवाचें आनी आमच्या पेल्याचें आमकां फाव जातलें. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचें आमी नियाळ करता, आमी फकत हें देवाचें उतर आयकपाची गरज ना. आमी चिंतया हें देवाचें उतर आयकल्या उपरांत, आनी आमी नियाळ करुया की आयजतान आमच्या ह्या थोडांक चड उलोवपाची गरज ना, पूण आमच्या कोन्यांनी दुसऱ्या आमच्या पेल्याक मोग दाखोवपाक आनी खरेंच हें बरें क्रिस्ती जिवीत जिवोवपाक. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक, तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक आमच्या सर्गीच्या बापाचो, आमच्या सर्वंडारा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एक बरो दीस तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक हांव आवडयता.